तुम्ही पळयतात ते नावेली साळपे तळ्या कुशीकचो वाठार जंय आदी पडीक जमीन आशिल्ली जी आता 5वीचार भात शेतीच्या पिकावळीन फुलतली। या पडीक जमनीचेर फाटली 3 वर्सां हे थळावे शेतकार भाताची लागवड करतात। सुरवातेक फक्त 1 लाख चौखण मीटर जमनीचेर शेती केल्ली, मात अनुवर्सा वट्ट 3 लाख चौखण मीटर जमनीचेर लागवड करपाचो तांचो ध्येय आसा। ह्या वर्सा आमगेली टार्गेट हा 3 लाख स्क्वेअर मीटर जाल्ले कितें आसा मरे शेत पाड पडलें अबाउट एटलीस्ट अराउंड 25 इयर्स बॅक। ह्या शेतां लोक वचनासलो कित्याक सगळें मॉर्गन्स पोल्युशन हिंगा भितर गेल्लें आनी त्या लोकांचे पांय हें जातालें। आतां कितें जालां मॅकनायज फार्मींग येयलां आनी दॅट्स वाय आम ते पांय देखून दोन आमचो फादर येता, फादर जॉर्ज क्वाद्रूस, एंड ही हेल्प्स अस हें कल्टिवेशन करपाक। सो स्टार्टींग आम 1 लाख केल्लें, आतां दीस इयर आम टार्गेट करताय 3 लॅक्स। आमच्या ह्या यत्नांचे फुडारपण पेडीमॅन ऑफ गोवा म्हळ्यारूच फादर जॉर्ज क्वाद्रूस हांणी केलां। तांच्या प्रेरणादायी मार्गदर्शना खाला आमी हे पावल उबारिल्ल्याचे थळावो शेतकार आंतोनियो आल्वारीस सांगता। फादर इज इन सो मच डिमांड। तो सकाळीं आपल्यागे प्लॅनिंग करता, तो एक फोन देखून त्या पड्याक घेवपाक मेळना, इतलें प्लॅनिंग आहा तेगेलें। तेगे लॉजिस्टिक्स म्हणटा तें कितें थिंगसो हाडपाचें, रोवपाचें, वचपाचें फॉर दॅट, एंड ताका लागून आमकां तें बरें सवाय पडटा रोवपाक। ट्रान्सप्लांटर यूज करता। हय, ट्रान्सप्लांटर यूज करता, कळना तुका। दॅट्स वाय पीपल शूड टेक अप टू मॅकनायज दिस थिंग बिकॉज इट इज व्हेरी चीप, कांय करपाक गरज ना। सो तो आमकां कोता आनी इट डिपेंड्स ऑन हीज, वी आर एंटायरली डिपेंडिंग ऑन हीज मर्सी म्हणटा ते भाशेन, आनी ही हॅज बीन व्हेरी कॉपरेटीव। ह्या जमनीचेर भाताची लागवड करतना शेतकारांक साबार आव्हानां लेगीत आयली। सुमार 40% जमीन अजून लेगीत लागवडी खाला हाडिल्ली ना। हाचे कारण हांगा प्रदूषित उदकाची समस्या उप्रासल्या, तशेंच शेताक लागपी मशिनां व्हरपाकूय त्रास जातात। देखून ज्यो समस्या आसात ते बेगीनूच सुटावे करून पुराय जमनीचेर भात पिकयतले अशेंय शेतकार आंतोनियो आल्वारीस सांगता। हिंग चोयल जाल्यार आख्खी फूल एरिया आहा ती दीस इज ऑल कल्टिवेटेड, आनी हिंग आहा ती ही स्लूइस गेट हिंग आहा ती। सो स्लूइस गेट कितें जाता, that's WRD जेच्या पड काम केला न्हू, दॅट इज विदाउट द कोमंदाज परमिशन। उदक बी चल आसा बेसे पासा मातशें उरलां, ऑल पोल्युशन इज देर, कळ्ळें तुका। सो हे आमगे इश्यू आहाय ते आतां सेटल केले म्हणटरी वी विल बी एबल टू कल्टिवेट द होल थिंग। सो हे इश्यूज आहाय ते आमी रिजॉल्व करतले, एंड वी विल समहाव आवर टार्गेट विल बी टू कवर अप द एंटायर साळपे फील्ड। आमी सद्या आसात ते साळपे लेक नावेली हांगा, आनी हांगा एक व्हडलें शेत आसा। कांय वर्सां पयलीं हे शेत नावेलीचे लोक जे आसात ते रोयताले, आनी फाटलीं 25 वर्सां हे शेत जे रोवपाचें आसा ते बंद पडिल्लें। 3 वर्सां फाटीं नावेलीचे शेतकार परते एकठांय आयले, तांची बायोडायवर्सिटी टीम जी आसा ती तांकां एकठांय हाडली आनी ताणें हें शेत रोवपाक चालू केलें। हे शेताक पयलीं WRDन बारीक कॅनल घाल्ले जे शेताक उदक सप्लाय करताले, पूण शेत रोयिल्लें नाशिल्ले कारणाक लागून खूब वर्सां हे कॅनल जे आसा तांकां उदक जे सप्लाय करपा आसा ते बंद केल्ले। पूण ते कॅनल तशेंच आसात, तांकां लागून तांकां मिशीन हाडपाक त्रास जाता, बाकीचे कितें मशिनरी जी आसा ती भितर हाडपाक त्रास जाता। सो तांणी एक मागणी केल्ली आसा, जे कॅनल आतां बंद पडल्यात ते कॅनल मातशे काडून उडोवचे, ताजे नंतर हे शेत जे आसा ते ओपन जातलें। त्याच बरोबर फेन्सिंगाकय मातशी तांणी जर मदत केली आनी जें पोल्युशन मडगांवच्यान जें उदक घाण येता तें मातशें बंद जालें जाल्यार आमकां आनीक हें जातलें, आनी तांचो जो सद्याक मोख आसा ती कंप्लीट शेत हे कल्टिवेशना अंडर हाडपाचें। फेन्सिंग कित्याक काय म्हणल्यार तातूंत भितर गोरवां वतात आनी व्हडलें शेत आशिल्ल्या कारणान वळेचें फेन्सिंग जावं हें बांदपाक मेळना। सो चारीय वटेच्यान तांचें फेन्सिंग करपाचोय मानस आसा, जाचे कारण क्रॉप गोरवां कडल्यान आनी बाकी जनावरां कडल्यान प्रोटेक्ट जातलें। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकर।